येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरू एक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. वेंचणुकेक उरलेच फक्त 4 दीस. मतदाना दिसा गैरहाजीर उरतल्यांनी केलें मतदान. नावेलीच्या ट्रॅफिक सिग्नलांनी उडयली मान. अपघातांक मेळपाक लागला निमंत्रण. रस्त्या कुशीचो कोयर अजूनय जावन रावला गंभीर प्रश्न. वेळी बाणावलेकारांनी कोयर उडोवप्यांक धरले रंगे हात. आनी आतां आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वेंचणुकेक फक्त 4 दीस उरल्यात. मतदाना दिसा प्रत्यक्षात हजर रावन मतदान करपाक शकचे नात अशा मतदारांनी मतदानाची संद दिल्या. ह्या टप्प्यात 80 वर्सां वयर लोक कोविड-19 बाधित आपत्कालीन कामगारांचो आस्पाव आसा. मतदारांक मतदानाची गांभीरताय कळची हे खातीर वेंचणूक आयोगान लोकांच्या घरांनी वचून भेटी घेवपाक सुरवात केल्या. इलेक्शन कमिशनान गोंयच्या ह्या विधानसभा इलेक्शनाक अशें म्हणटा की गोंयच्या इलेक्शनाक पयले फावट तांणी एबसेंटी वोटर्स हें स्टार्ट केलां. हातूंत 80+ जी वर्सां आसा ते वोटर्स इन्क्लूड आसा. मागीर PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी आनी कोविड-19 सस्पेक्ट ऑर अफेक्टेड वोटर्स जे आसा ते इन्क्लूड आसा. शिवाय एसेन्शियल सर्विसीस जे हे आसा ते इन्क्लूड आसा. आतां मेरेन जे टोटल आमचे नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन 80+ कॅटेगरी आसा ते 29,281 आसा. PWD 9,565 आनीक आतां पर्यंत आमी नंबर ऑफ पोस्ट बॅलेट पेपर इश्यू जे केल्यात ते 80+ हांकां 10,753 आनी आउट ऑफ 10,753 8,412 आनी ऑलरेडी आमी तांचे कडच्यान पोस्ट बॅलेट रिसीव केला. आनी पर्सन विथ डिसेबिलिटी जे आसा PWD आमी नंबर ऑफ पोस्ट बॅलेट पेपर इश्यू जे केले ते 1837 आनी जे आमकां आतां पर्यंत पावले ते 1,429. उमेदवारांची धांवपळ चल्ल्या. उमेदवार एक्सप्रेसीच्या वेगान घराघरांनी प्रचार करतात जाल्यार कोण आपले जाहीरनामे जाहीर करतात. कोण मतदारांक हाळी दितात जाल्यार कांय जाण गाळी. पळयात निमण्या पावंड्या वयले वेंचणुकेचो देखावो. काँग्रेसीचो लव मामलेदारान मडकय मतदारसंघात प्रचाराक बरोच नेट धरला जाल्यार ताणें ह्या मतदारसंघातलो प्रतिस्पर्धी सुदीन ढवळीकाराचेर फारपेट केल्या. पळयात. हॅलो बाबा, तुम्ही सध्या डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करतात. कसलो लोकांचो रिस्पॉन्स मेळटा तुमकां? आमी सध्या तळुल्यान आसा आनी ज्या एरिया आमी कवर केल्या थंयच्यान लोकांचो एकच हें आसा की दे नीड ए चेंज जाय. आतां वोटर्सांनी डिसायड करपाचें चेंज इन वीच फॉर्म. देर आर सो मेनी पार्टीज न्ही. आतां प्रेझेंट MLA लोकांक नाका हे दॅट हेज बीन प्रूव्ड बिकॉज ते प्रेझेंट MLA फक्त तो लाचारी आनी फेवरेटिजम हेजेरच जगतालो. आनी अशे खुबशे लोक सापडले आमकां जे लाचारी करपाक तयार ना. स्ट्रेट फॉरवर्ड किंवा सामके एकदम स्वाभिमानी अशे लोकांचें मत आसा की प्रेझेंट MLA नाका. भाजपाचो दाबोळी मतदारसंघातलो माविन गुदिनो आपलो जाहीरनामो लोकां मुखार जाहीर केलो. आयकात ताका. आम्ही डिसाइड केले की आम्ही एक रिपोर्ट कार्ड हे रिपोर्ट कार्ड जी सायज तुम्ही पळयता म्हाका दिसता हेच्या 5 फाटी तरी मोठो बूक आसपाचो. आम्ही ल्हान वस्तू एज अ मॅटर ऑफ रुटीन जे आम्ही करता आम्ही घालना. आम्ही जे रेलेव्हंट आसा लोक वाचपा सारखे आम्ही हे रिपोर्ट कार्ड केल्ले आसा. आनी दाखोवपा म्हणल्यार आम्ही हे रिपोर्ट कार्ड दाखयता आसतना हांव मुद्दम तुमकां सांगता एक अपील आसा म्हणजे तेच बरोबर आम्ही टेबल ऑफ कंटेंट्स म्हणून केला. इन्फ्रास्ट्रक्चरान आम्ही कितें केला, वॉटर सप्लायन आम्ही कितें केला, स्वेरेजीन आम्ही कितें केला, रोड्स आम्ही कितें हुंय न्यू रोड्स केला, हॉट मिक्सिंग केला, पब्लीक एम्युनिटीज लोकां खातीर आम्ही कितें केला, विमेन एम्पावरमेंट आम्ही कितें केला, स्पोर्ट्स अफेअर्स आम्ही कितें केला, सोशल वेलफेअर आम्ही कितें केला, अदर वर्क्स. मागीर हांव मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट आसले कारणान बदल कितें जाला ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तेय हितून रिपोर्ट आहा. दाबोळी मतदारसंघात आपूण उदरगत आनी नोकऱ्यो ह्यो दोनूय गजालींचेर चड प्रमाणात भर दितलो. दाबोळी NCPचो उमेदवार फिलीप डिसोजान सांगले. आयकात ताका. फाटी म्हाजो मेन फोकस म्हणटा तो दाबोळी कॉन्स्टिट्युएन्सीक. तेन्ना घरघरांनी भोंवतालो, लोकांचे हांवें प्रश्न पळयल्या, लोकांक प्रॉब्लेम पळयले, लोकांचे म्हणटा ते प्रॉब्लेम म्हणटा ते मेन म्हणटा ते एम्प्लॉयमेंट एंड डेव्हलपमेंट.
लायक एम्प्लॉयमेंटाचेर आनी डेव्हलपमेंटाचेर म्हाजो चड फोकस आहा आनी हो फोकस हांवें हेच म्हाज्या मॅनिफेस्टोन मेन घालला. सी वी आर गोइंग टू गिव जॉब्स फॉर एवरी सेक्टर अशें हेजेर घातला आनी हांव करून दाखयतलो. जाल्यार भाजपाचो पर्वरेचो उमेदवार रोहन खंवटेच्या प्रचाराक देवेंद्र फडणवीस पावलो. ताणें खंवटेचो जाहीरनामो लोकां मुखार दवरलो. पळयात. 10 वर्साच्या काळात 7.5 वर्सां आमी ऑपोजिशन आशिल्ले आनी अडेज वर्सां म्हाका बाब मनोहर पर्रीकर हांच्या नेतृत्वा अंडर म्हाका काम करपाची संदी मेळ्ळी. ह्या 7.5 वर्सां जरी ऑपोजिशन आसलो वी हॅव अंडरस्टूड आवर पिपल्स प्रॉब्लेम्स अँड दॅट इज हाव द मॅनिफेस्टो इज कमिंग. गोवा 365 टीम. आता घेऊया ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काँग्रेसीन सत्तेत आसतना कांय चुको केल्यो, लोकांनी त्यो दाखोवन दिल्यो. त्यो चुको सुदारपाचो आमी यत्न केलो. भाजपा आनी आम आदमी पार्टी ही आदली काँग्रेस पार्टी जावन रावल्या. आयज नवी काँग्रेस गोंयकारां मुखार उबी रावल्या, जिका पूर्ण भोवमत मेळटले अशे संकेत मेळ्ळ्यात. गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान सांगले. डबल इंजीन सरकारान आपले बजेटींत गोंयकारां खातीर कितेंच तरतूद करूंक ना अशी सचिन पायलटान टिका केल्या. गोंयांत भ्रश्ट भाजपाक पर्याय दिवपा खातीर सगळीं मतां काँग्रेसीचे तागडेत घालपाचो गोंयकारांनी निश्चय केला. काँग्रेस सोडून हेर पक्षांत गेल्ल्या वाट चुकिल्ल्या काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी काँग्रेसीचें सरकार हाडपाक तेंको दिवचो, गिरीश चोडणकरान उलो मारला. गोंयकारांनी काँग्रेसीचेर शीण केला जेन्ना जेन्ना आमची चूक जाली तेन्ना, कारण आपल्या मनशा कडेन शीण करतात, राग करनात आनी त्या खातीर गोंयकारांक सदांच दिसलें की काँग्रेस ही आमची पार्टी. आनी जेन्ना आमी रस्तो चुकतात, वाट चुकतात, तो वाट सारको करपाक, खरो रस्तो दाखोवपाक काँग्रेस पक्षान गोंयच्या लोकांनी काँग्रेस पक्षाक सदांच साथ दिल्यात आनी आमकां सांगलां की ह्यो चुको करनाकात, ह्यो चुके खातीर तुमी हल्ल्यात, हें जावपाक जायना. सो कितें जावपाक जाय आनी कितें जावपाक जायना हें प्रत्येक वेळार गोंयकारांनी आमकां सांगत रावल्यात आनी आमी नम्रतायेन सारकें गोंयकारांचे जे जे शीण आसात, जे जे प्रश्न आसात ते आमी सदांच घेवन आमी मुखार केल्ले आसा आनी गोंयकार सांगता तशें आमी बदलपाचो प्रयत्न केला, सिन्सियर प्रयत्न केला, हॉनेस्ट प्रयत्न केल्लो आसा आनी गोंयकारांक तें कळोनूय चुकलेलें आसा की काँग्रेस पक्ष बदलता. काँग्रेस पक्ष जे जे उमेदवार नवीन आसात, यंग आसात आनी काँग्रेस एक बदललेली आसा आनी ह्या बदलत्या काँग्रेसीक आयज जे 30-35% लोक जे अनडिसायडेड आशिल्ले, कारण थोडे बीजेपीक मारता आशिल्ले ते बीजेपीक मारतात, जे काँग्रेसीक मारपा आशिल्ले ते काँग्रेसी बरोबर आशिल्ले, पूण 30-35% जे लोक आशिल्ले अनडिसायडेड पूण बीजेपीक हरोवपाचे, त्या सगळ्या गोंयकारांनी आतां जवळ जवळ डिसिजन घेतलेलें आसा की ह्या नव्या काँग्रेसीक, ह्या बदलत्या काँग्रेसीक, जी काँग्रेस गोंयकारांच्या हातान गोंयकारांचो फुडार दिवपाक सोदतात, त्या काँग्रेसीक एक जैत करपाची, एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचे जे अलायन्स आसा त्या अलायन्साक फूल मेजॉरिटी दिवपाची हो जवळ जवळ निर्णया कडेन गोंयकार खंय तरी पावल्ले आसात. आयज आमची ही नवी काँग्रेस आमी लोकां मुखार दवरल्याक. इज अ न्यू जनरेशन काँग्रेस, द काँग्रेस विच हॅज चेंज्ड. आनी आयज जी पोन्नी काँग्रेस आशिल्ली ती पोन्नी काँग्रेस आयज आमचे भितर ना. आयज बीजेपी, टीएमसी आनी आम आदमी पार्टी हॅज बिकम द ओल्ड काँग्रेस. केंद्र सरकारान अर्थातच डबल इंजीन सरकारान केंद्रीय बजेटांत गोंया खातीर कसलीच तजवीज करूंक ना. मुख्यमंत्र्यान बऱ्योच मागण्यो केल्ल्यो पूण त्यो मान्य जावंक नात. काँग्रेसीचो फुडारी सचिन पायलटान सांगलें. They keep claiming this double engine sarkar from Delhi and Goa. I think the facts speak for themselves. I think it's important to understand that here is a party that has always promised doubling of the farmers' income, of reducing prices of oil, petrol and gas cylinders. It has talked about putting money in people's account, but if you look at how they've handled the corona crisis, if you look at how they've handled the economy, even in this budget, I think the state of Goa got almost nothing in the budget speech that the finance minister read out. And I think the fact that the chief minister of Goa has always been demanding and seeking things from Delhi and nothing has transpired on the ground. We on the other hand
have had a very constructive and positive campaign. It's very easy for us to point fingers and to do name calling, which the BJP is doing. But at the Congress Party's initiative of for example, capping petrol and diesel at 80 rupees a litre, that's what we committed ourselves to on doing when we formed the government here. काँग्रेस मुक्त भारत अशी घोषणा भाजपाचे फुडारी एका तेंपार दिताले, पूण सद्याक वातावरण बरेंच बदल्लां. मांडवी पोंचान बरेंच उदक व्हांवून गेलां. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो म्हापशेचो खांपो वावुरपी आनी आदलो सरचिटणीस संजय बर्डे आनी म्हापशेचो आदलो शिवसेना मुखेली परेश पानकारान काँग्रेसीत प्रवेश केलो. विजय भिके आनी गिरीश चोडणकारान तांकां पक्षांत येवकार दिलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. मडगांव नावेली जंक्शनाचेर लाखांनी डुडू मोडून ट्रॅफिक सिग्नलां घातिल्लीं. लोकांक दिका दाखोवपी ह्या सिग्नलांनी आयज स्वताच मान उडयल्या. इतलेंच न्हू, ती घाते मारपाक लागल्यात. ह्या सिग्नलाक लागून बुधवारा आवय आनी धुवेक एक्सिडेंट जालो. गाडयेन धपको मारिल्ल्यान दोगांय गंभीर जखमी जाल्यात. आज आमी आसात हो नावेलीचें जंक्शन आनी ह्या जंक्शनाचेर जे नावेलीचो पयलींचे MLA जो आसा तेणें हांगा सिग्नल घातली आनी ह्या सिग्नलाची आज अशी परिस्थिती जाल्या की जे लाखांनी रुपया जे लोकाले आसात ते आज पिड्ड्यार जावन गेले कडेन आसात. ही सिग्नलां हांगा बरी ट्रॅफिक, कित्याक ही हायवे आसा, नॅशनल हायवे 17 आसा आनी हांगा इस्कॉलां आसा, कॉलेजीस आसात आनी हें मेन जंक्शन आसा आनी हांगा रश खूब जाता. हेजो फायदो लोकांक जावचो, खंयच्या ट्रॅफिकवाल्या त्रास जावचे न्हू म्हूण हांगा सिग्नल बसयल्ली. पूण ही सिग्नलां आतां जशें आमी पिकतरेक, काजू पिकतरेक या पणस पिकतरेक पडटात ते भशेन आज पडपा लागले कडेन आसात. ही सिग्नलांय त्या काजूच्या आनी पणसा भशेन पिकले आसात, आंब्या भशेन पिकले आसा आनी आज ते पिकन पडटात. आज लोकांनी सांगले कडेन आसा की हे MLAन केले खरें, बऱ्या खातीर केले, पूण तेजो उपयोग कांयच जालो ना. हो उपयोग जो आसा हो वेस्ट जाले कडेन आसा. लोकांले हे लाखांनी रुपया सिग्नलाचे हे उदकां गेले कडेन आसात. असली जर साम थर्ड क्लास क्वॉलिटी जर यूज केली तेजी परिस्थिती अशीच जावपाची. आमकां दिसता ही आनी सिग्नलां परती हांगा चलतली म्हणून. हांगा वयतालो वाटेर एक्सिडेंट जालो म्हणटा ते रिक्षा आनी स्कुटर. रिक्षावालो स्कुटरान मोकून गेलो म्हणून हाय बिटनेस सांगताय. उपरांत तेंचे हिंगाचे लोक वचून तेका हडयलो आनी परतो आयलो, तेका हें केलो, डिटेन केला. तेजे 2 जाण इंजर्ड आहाय आनी मडगांव पुलिसांक इन्फॉर्म केला. पुलीस येताय. आज तूं वाटेर मेळ्ळो न्ही? तेणी हाडला मंडूर लोकांचा वयता तो पयलो रिक्षा घेवन वयतालो एक्सिडेंट रावना ते वचून ताका हाडला. तेका ताका एक्सिडेंट जालो पिवन. तर पिवन ताका एक चोडा मान गेलो 2 जाणांक. एक बरो सिरियस एक्सिडेंट जाला. एकल्या भेंडा आनी एका तकले. तो बरो जाले तो पिवन एकदम टायट आहा. हेका पुलिसांनी एक्शन घेवचे पण पिताय ताका. बरो जालो समीर ट्रावल्स हिंगा आहा म्हणून साहेब. ताका मान काबार करपाक लोक. ताका हिंगा आमगेले बायपासाक वचून दवरलो. हिंग मान गेलो तो बायपासाक वचून दवरलो तेका. सारको पिवन टायट आहा. चड मार लागला. चड मार लागला. धाकट्या भुरग्यांक भेंड मॉल्ट चल मार तेजे आनी तेगे मांयक हिंग मार लागलो. सो ताका धाडला मडगांव धाडला. गोवा 360 खातीर नावेली जंक्शना साकून रमेश नायक रावत. उसरा काय जायना, खऱ्याचे जज जातात. खरे उलोवप्यांक राजकारणी त्रास करतात, पूण ते सोंसपाची धमक कलाकारांनी दाखोवपाक जाय. आपूण खंयच्या वाठारांत अशांती पातळपा सारको कसलोच गुन्यांव करूंक ना. ज्या राजकारण्यांनी केला तांकां तडीपार करपाची गरज आसा. गोंयच्या नाट्यमळा वयलो सुपरस्टार राजदीप नायकान आवाहन केलां. फेसबुका वेल्या कॉमेंटांक लागून गोंयकारांच्या गळ्यांतलो तावीज जावन राविल्लो कोंकणी नाट्यमळा वयलो फामाद तरणाटो कलाकार राजदीप नायकाक फोंडेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान सेक्शन 111 आनी सेक्शन 107 अंतर्गत नोटीस धाडिल्ली. अशांती पातळपाची शक्यताय आसा अशें म्हणत 10,000 बॉन्ड भरचो अशेंय सांगिल्लें. ही खबर गोंयभर पातळ्ळी. नाटक मोगी गोंयकारांकूय हाचें अजाप दिसलेलें. राजदीपान ही ऑर्डर उच्च न्यायालयांत चॅलेंज केली. आयकात राजदीपान गोवा 365 कडेन सादिल्लो सुसंवाद. तांकां चोरूच जाय, तांकां गुन्हेगारूच जाय, तांकां बलात्कार करपी जाय, नाल्यार ते निवडून कशे येतले. कारण तांचो तेन्ना सेंट्रलाच्यान तांकां सांगता आमी फक्त जिखून येवपाक जाय. म्हणटकीर तुमी लोकांक कापपी हाडा
तुमच्या भयणीचेर आवयचेर बलात्कार करपी हाडा, तुमच्या भयणीक खंय व्हरून हें करपी हाडा, कोणूय हाडा, तांकां जिखोवन दिया, तांकां सत्ता दिया, तांकां खुर्ची दिया. ते फक्त खुर्चेक आपापलेले आसा आनी स्वताक मंत्री पदां हेज्या खातीर आपापलेले आसा. ते समाजा खातीर, देशा खातीर, राज्या खातीर अजिबात तांकां पुळको ना. तांकां आसा पुळको फक्त सत्तेचो, फक्त पयशाचो आनी फक्त लुटपाचो. जें कितें आसा, जें खरें आसा पळय तेजी जीत सदांच जाता. एखाद्री उशीर जाता पूण खरें आसा तें जिखतात. आणि हांव कलाकारांक म्हणटा, तुमकां जें कितें दिसता पळय तें उलया. तुमकां असो त्रास जातलो, कारण त्रास जाता म्हणून उलयनासतना रावनाका. आयज जर म्हणजे त्या दिसा जर हांव सायन मारपाक गेल्लो, हितूर तेणें म्हाका ऑर्डर काडलेली, तितूर आमी थंय वचप आनी हेजेर सायन मारप, पुलीस स्टेशनार वचून प्रत्येक दिसा सायन मारप आनी बॉन्ड फारीक करप. ते बॉन्ड फारीक केले जाल्यार आयज हांव मान्य करून घेतलो की म्हाजी चूक आसा म्हणून. हांवें चॅलेंज केली. आतां ह्यो चॅलेंज करपाची कापासतात आनी चॅलेंज करपाची ताकद आमी दवरची पडटली. जाल्यारूच ह्या लोकांचे फावचे ना, नाल्यार ह्या लोकांचे फावत उरतले आनी ते सामान्य मनशाक, सामान्य कलाकार अशेंच वापरत रावतले. हाचे आदीं राजदीपाची कार फोडपाचो यत्न जाल्लो. ताच्या नाटकाचे प्रयोगय बंद उडोवपाचे उंचेल्या पांवड्या वयल्यान यत्न जाल्ले. हे पिडणुके फाटल्यान राजकी शक्त आसा असो राजदीपाकय दुबाव मारता. फोंडेचो उपजिल्लोधिकारी प्रदीप नायकाचेर कारवाय करची अशें राजदीपान वेंचणूक आयोगा कडेन मागलां. म्हाका दुबाव मारता जेन्ना हांवें कलाकारांक आमकां जेन्ना हें आपले 10,000 रुपया वन टायम सेटलमेंट ही योजना जेन्ना केली तेन्ना हांव व्हिडियोज करता किंवा नाटक करता. त्या व्हिडियोच्या माध्यमांतल्यान हांवें एक व्हिडियो केल्लो, फेसबुकाचेर घातिल्लो. आनी ज्या दिसा हांवें रातचो फेसबुकाचेर तो व्हिडियो घातला, रातची म्हजी गाडी फोडलेली. आतां आयज मेरेन पुलिसांक ती सोदपाक यश येवना. कोण तो, तांकां घडये खबर आसतली. आनी हे पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही गजाल आशिल्ली. जेन्ना हांव आम आदमी पक्षान हांवें जेन्ना प्रवेश केलो, कारण हांव सामान्य मनीस न्हू, हांव खंय कोणाकूय मदत करपाक शकता किंवा म्हजें मत न्ही तें कोणाच्या पक्षान हांव वचूंक शकता. जेन्ना हांव आपान गेलो पळय तेन्ना हेंची बॅरिंगां हाडली. म्हाज्या सारक्या मनशाक कित्याक भिवपाक जाय? हांव कोण पॉलिटिकल मनीस? हांव एक सादो कलाकार, हांव सामान्य मनीस. फक्त हांव सामान्य मनीस, लोक भियोन उलयना, हांव भियनासतना उलयता. पूण ताचो जो डाव फसलो आनी जेन्ना कोर्टान हांवें जी रेट पिटिशन घातलें तेन्ना धपके भितर तेणें भायर मारलें तें इलिगल नोटीस म्हणून. सो इलिगल नोटीस हांवें आतां पळय ही जी आसा पळय ही हांवें कंप्लेन इलेक्ट्रोरल ऑफिसराक केल्या. कारण ज्या मनशान म्हाका ही इलिगल नोटीस धाडल्या तो प्रदीप नायकाक, जर ह्या लायकीचो जर मनीस आसा, ज्या मनशाक नोटीस जर धाडपाक कळना जाल्यार ताका थंय प्रशासनान रावपाचो. आनी तो आरओ म्हणून आसा आतां मडकय आनी म्हाका दिसता शिरोडा. हांवें इलेक्ट्रोरल ऑफिसरा कडेन कंप्लेन केल्ली आनी बाकीच्या खुबश्या डिपार्टमेंटांनी हांवें ती मेल केल्ली की ताका थंयचो धाडचो म्हणून. विशेष म्हटल्यार हाचे आदीं भाशा माध्यम प्रस्ना वेळार हेर कलाकारां बरोबर राजदीप नायकानय मनोहर पर्रीकराच्या खानाक खान लावन आंदोलनात वांटो घेतिल्लो आनी भाजपा सत्तेत हाडिल्ली. पूण ताचें पानवळ ताका कशे तरेन मेळ्ळें तेंवूय राजदीपान बिनधास्त सांगलें. म्हजेर गुन्नो फेसबुकाचेर खंय हांवें हें उलयलां, कमेंट केला. हो म्हजो गुन्नो कितें म्हणून खबर ना म्हाका. आनी म्हाका रिजन दिल्लें, तुमकां हांव ती ऑर्डर धाडटां की हांव हें करतलो, भडकयतलो, लोकांक भडकयतलो, भाशणां दितलो, सभा करतलो आनी लोकांक भडकयतलो. हो म्हजो गुन्नो, एकमेव गुन्नो. आनी ताका खंयची तरी एक हें लायली, कोणाची पयलीं म्हणजे एक कोणें तरी कंप्लेन केल्ली, फेसबुकाचेर कमेंट केला म्हणून. ताका हांवें जेन्ना म्हाका कंप्लेन आयली, म्हाका पुलिशेन आपूण हाडलो, तेन्ना हांव पुलिशेन गेलो पूण कंप्लेन करपीच ना. मागीर पुलिशेन सांगलें तो मातसो चक्रम मनीस म्हणून, तेजें कांय दवर नाका म्हणून. ती कंप्लेन एटेच केल्या ताका. ह्या सरकाराक सत्तेर हाडपाचो गुन्नो केला हांवें. कारण जेन्ना माध्यम प्रश्न हें आशिल्लो, मनोहर पर्रीकर आशिल्लो, तेन्ना आमी खानाक खान लावन जे काँग्रेस सरकार आसा तें पडपाक जाय आनी बरें सरकार येवपाक जाय, आमचो प्रश्न सुटपाक जाय म्हणून आमी मदत केल्लो पळय, तो म्हजो गुन्नो. आनी ह्या गुन्ह्याची शिक्षा आमी भोगता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयचो सैम इबाडपाचे कांय जाण पुराय तयारेत आसात, जाल्यार कांय जाण त्या सैमाक वांटोवपा खातीर पुराय शक्त लावपाक लागल्यात. मंगळारा राती कडेन बाणावलेच्यान वेळी रस्त्या कुशीक कोयर उडयत येवपी एक टेम्पो थळाव्यांनी धरलो. सुमार 200 मीटर कोयराच्यो पोटल्यो रस्त्या कुशीक उडयत येताले. पळयात. आज आमी पळयतात आमचे फाटल्यान जी एक पिकअप जी आसा, मिनी पिकअप, ही आज गार्बेज भरून बाणावली साकून ओडली येताली. ओडलेच्यान ती गार्बेज रस्त्या कुशी ओडयत ओडयत ओडयत
आज ती हांगा पावली त्या प्रमाण लोकांनी तिका पळयलें आनी तिका धरलें. आज ते धरतरेक तेणी ज्या हेजो ड्रायव्हर आसा तेणी सांगलो की आमी बाणावले साकून हाडले म्हणून. पूण आमी एकच सांगतात, लोक हांगा आनी पंचायत हो जो वाठार आसा हो निवळ दवरपाक सोदता आनी हे जे हॉटेलवाले आसात हे आमगेले एनवायरमेंट आसा हे डिस्ट्रॉय करूंक सोदता. म्हणून खंय तरी ह्या हॉटेलांचेर कारवाय जावपाक जाय आनी प्रत्येक पंचायतीन या म्युन्सिपाल्टीन जी जे लायसन्स दितात त्या बिल्डिंगे लायसन्स दितात, हॉटेलां लायसन्स दितात, तेणी तेंचे जे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा काय ना हो चेक करपाची गरज आसा. ना जाल्यार आमी एनवायरमेंट सांबाळपाक पडपा ना आनी अशें करून गार्बेज रस्त्या कुशी उरतली. आज सगळे रस्त्या कुशीन गार्बेज पळयतात, पूण खंय तरी गार्बेज उडोवपाची बंद जावपाक जाय आनी पुलिसेन हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. देवसाक आमी मातशे बिजी आसले आनी थिंगा हांव बिजी आसलो कडेन म्हाका कोण तरी कॉल केले आनी कॉल करून कितें सांगलें म्हाका की एक गार्बेजी पिकअप दवरलो म्हणून. सो हांव इमिजिएटली हे स्पॉटार पावलो आनी स्पॉटार पावलो जाल्यार ही गाडी आखी भरलेली आहा आनी ताका तर आमी तरी विचारलें ती गार्बेज खंयची हाडल्या ते सांगता की ते बेळगांवली हॉटेला म्हणून. आतां खंयचे हॉटेल ते अजून ते आमकां नांव सांगनाय. दुसरें म्हणल्यार ते आख्खे ब्रिजी कॉर्सावन हांव नको तेजे पयलीं आमी कितें उडयलें जाल्यार पूण ब्रिजी कॉर्सावन ते हांगा इतले पयस पावले उणे उणे जातले एक 150-200 मीटर आतां आख्खे स्ट्रेचाक ते गार्बेज उडोवन आयले. गोवा 360 खातीर व्हडले साकून रमेश नायक राव. काल राज्यात हवामान सुकें आशिल्लें. फुडले 5 दीस ते तशेंच उरूं येता. चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 19 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. हवामान खात्याचो अदमास. फुडल्या 24 वरांत उण्या तापमानात कांयच बदल जावचे नात. उपरांत 2 दिसांनी 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान वाड जावपाची शक्यताय. आयज फांतोडेर कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकें पळोवपाक मेळ्ळें, जे फाल्यां पळोवपाक मेळटलें. सांज वेळार मळबात कुपां धाडपाची शक्यताय आसा. आजून मेरेन नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी येवंक ना. फुडले 5 दीस हवामान सुकेंच. चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 19 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 24 वरांत उण्या तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान वाड. सांज वेळार मळबात कुपां. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365 च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.